गोविंद गावडे उबो राहा तुमकां दिसता की एसटी कम्युनिटी मातसो तरी इम्पॅक्ट पडटलो? गोविंद गावडे हो बेजिकली काँग्रेसचो मनीस, ताजे बद्दल म्हाका दिसता कोणाक शंका आसपाची गरजूच ना. काँग्रेसचो जनरल सेक्रेटरी म्हणून ते सेक्रेटरी म्हणून कितें अपॉयंटूय जाल्लो, मागीर ताणें राजिनामो दिलो. ताज्या पयलीं तो काँग्रेसीन आशिल्लो. सगळे कडेन ताणें लढाई केल्या ती काँग्रेसचो म्हणूनच लढाई केल्या, त्यामुळे तो काँग्रेसचीच मतां चड फुटतलो. तुमची फुटचो ना अशें म्हणटात की तुमकां डॅमेज करपा खातीर ताका दवरला. एका काही विशिश्ट हातूंच्यान थोडीशी मतां एट्रॅक्ट जावंक शकता, शून्य येतली अशी न्हय. तो उठान भितर काम थोडेशें केल्या मुळे थोडेशें एखादें ताजें कनेक्शन जालां आसूंक शकता, बट दॅट इज मार्जिनल हे. पण काँग्रेसची डॅमेज जावची ना, काँग्रेसची चड घडटलो. काँग्रेसीची चड डॅमेज जाता, आमच्या पेक्षा चड काँग्रेसीची घडटलो. सध्या काँग्रेस ज्या जाग्यार वता पण पयलीं खूब काडटलो अशी समजूत चुकीची आहा. हय, पण जितली काडटलो तरी काँग्रेसीची चड डॅमेज जातली. काँग्रेस सध्या ज्या ज्या जाग्यार वता प्रत्येक तांगेले मिटिंगे भितर तुमचे ते मायनिंगाची कॅसेट वाजयता. ते सांगला आय स्टॉप मायनिंग आनी बरे 3-4 फावटी ते रिपीट करून वाजयतात की नॉट सुप्रीम कोर्ट बट आय स्टॉप मायनिंग. तुमचोच आवाज तुमच्याच विरुद्ध सध्याक उबो केला. काय फरक पडना, लोकांक सगळ्यांक खबर आहा. हांवें मायन स्टॉप केल्या हाज्या बद्दल हांवें सांगूच ना केन्ना. हांवें केल्यात. जेन्ना शाह कमिशनचो रिपोर्ट येतलो आनी एक्शन टेकन कितें घेता म्हणून जेन्ना तुका केंद्र सरकार विचारतले तेव्हा तुजें पयलें काम जें जाता तें हांवें केल्लें आहा. आय हॅव स्टॉप द मायनिंग. पण त्याच बरोबर म्हजी पयलीच प्रेस कॉन्फरन्स घे, तातूंत हांवें स्पश्ट म्हणलां की आय वील टेक रिव्यू केस बाय केस एंड ओनली दोज विच आर लीगल वील बी परमिटेड. सो म्हजें इंटेंशन व्हेरी क्लियर आहा. तुवें स्टॉप के हांवें स्टॉप कित्याक केलें तर एट दीस मोमेंट बिकॉज ऑफ शाह कमिशन देर वॉज कंपल्शन ऑफ स्टॉपिंग. आय स्टॉप्ड इट बट आय हॅड एन इंटेंशन, क्लियर इंटेंशन ऑफ ओपनिंग. म्हणजे परत तें उगडें चालू करपाक एक 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 चॅक करीत वचप आनी ही मायन क्लियर आसा चालू कर, ही मायन क्लियर आसा चालू कर. हांवें ते निर्णय घेतलो आनी दुसऱ्या दिसा विश्वजीत राणे आनी सुभाष शिरोडकरान जयंती नटराजनाक गोंयांत हाडली, विमानतळार प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आनी सगळ्यो EC सस्पेंड केल्यो. आतां EC सस्पेंड करतकच खंयचीच मायन हांवें सुद्दां ओपन केली जाल्यार ती चलूंक शकना. इतलेंच न्हय तर आतां सुप्रीम कोर्टाचो निर्णय लागीं आहा. शेवटी मायन बॅन केली फॉर लाँग पिरियड सुप्रीम कोर्टान. म्हणजे 3 आठवड्या भितर 5 ऑक्टोबराक सुप्रीम कोर्टान बॅन केलो. ताका तो क्लावड अरवारीस जो आसा पळय तो गेला, हे लोकांक सगळे जनतेक खबर आहा. आनी ताजें डिसिजन येणाऱ्या 8-10 दिसां भितर केन्नाय लागूंक शकता. मे बी आफ्टर अवर इलेक्शन इमिजिएटली द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वील कम. आनी जे इंडिकेशन आहा त्या प्रमाणे विथ सम रिस्ट्रिक्शन ते म्हणटा की तुम्ही प्रत्येक वेळा डेटी दित रावले, लोकांक आशेर दवरले. हांव खंयच्यान डेट दितलो सुप्रीम कोर्टान आसतकच? सुप्रीम कोर्ट डेट दिता न्हय, हांव दिना. तुम्ही म्हणटा की तुम्ही फक्त अपेक्षा सांगता. आतांय म्हजी अपेक्षा की 15 एप्रिल पर्यंत सुप्रीम कोर्टानूच सांगला न्हय, तुकाय खबर आसा. सुप्रीम कोर्टान सांगला की 2-3 आठवड्यान आमी जजमेंट दितले म्हणून. सो आय एम गोईंग बाय दॅट स्टेटमेंट. सो म्हजी अपेक्षा अशी आसा की सुप्रीम कोर्ट 15 एप्रिल पर्यंत दितलो निकाल. पण तुका सांगता 15 एप्रिलाक सुप्रीम कोर्टान निकाल सुद्दां दिलो आनी मायनी ओपन सुद्दां केल्यो विथ सम कंडिशन्स एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ. स्टील जो पर्यंत एनवायरमेंट क्लियरन्स सर्टिफिकेटां मेळना तो पर्यंत मायन चालू जायना. मागीर एनवायरमेंट सर्टिफिकेट कोणें बंद केली ताका म्हणजे हांवें तुका सांगपाची गरज आहा. हांगाच प्रेस कॉन्फरन्स घेतल्या आनी सगळीं एका धपक्यान एका ब्रशान सगळीं सस्पेंड केल्या. मोपाचेर तुमचो मेजर आर्ग्युमेंट आसतो को एक्झिस्टन्साचो. को एक्झिस्टन्स न्हय, म्हजें मत अशें आहा. पयली गजाल सांगता, दाबोळी एअरपोर्ट जो आयज आसा तो केवळ म्हज्या खातीर आसा. जेन्ना पळय 4 लेन रस्तो चल्लोलो बॉर्डर ऑर्गनायझेशन, हांवें तो रस्तो वेर्णा पासून वेर्णापुरी पर्यंत पावयलो. त्या वेळार जेन्ना अलायनमेंट तांचें चालू आशिल्लें तें हांवें पळयलें. एट नेवी गेट उबो रावन जेन्ना हांवें पळयलें म्हाका अशें लक्षांत आयलें की द रोड इज पासिंग व्हेरी क्लोज टू द नेवल डिफेन्स बॉर्डर. बरोबर. हांवें त्या वेळार समतोच प्रश्न केलो की तुमी इतले लागच्यान वता पळय, फाल्यां जर तुवें टर्मिनल वाडोवचें पडलें जाल्यार जागो खंय आसतलो? ज्या जाग्यार आतां विमानां पार्क करता थंयच बांदचें पडलें. सो आय इमिजिएटली ऑर्डर्ड एंड दॅट इज ऑल ऑन रेकॉर्ड. यू कॅन सी द रेकॉर्ड, असेंब्लीनूय रेकॉर्ड दिल्लो आहा. 90 मिटर हांवें रस्तो उजव्याक शिफ्ट केलो. आयज जर तूं थंय उबो रावशी जाल्यार यू वील फायंड अ किक लायक दॅट ऑन द रोड वीच इज बिकॉज आय शिफ्टेड इट. पण को एक्झिस्टन्स तुमकां दिसता की इज अ कन्विन्सिंग आर्ग्युमेंट? पहिली गजाल आमकां रियलिस्टीक जावचें पडटलें. हांव हो प्रश्न कोणाकूय करता. डिफेन्स तुमी काडा म्हणटा थंयच्यान, नॅशनल सेक्युरिटी एक एंगल आहा. डिफेन्सा कडेन ती जागो बाय हक्क आसा जो पॉयंट मातानीन रेज केल्लो किंवा अलिना रेज करता, हो एक वेगळो विशय आसा.
म्हणजे तातूंत हांव वचना जाय मॅरिटान, तातूंत तथ्य काही गोष्टीन आसा ना अशें न्हय. अनेक गजाली व्यक्तीक आहा. पणजे सुद्दां मिलिटरी हेडक्वॉर्टर आहा ते तशेंच आहा. पण बेजिकली आयज डिफेन्साची गरज आहा काय ना. कारवाराक करा म्हणटा तुमी, कारवाराक नवो एअरपोर्ट त्याच क्वॉलिटीचो बांदतले जाल्यार 15 वर्सां वतली. 16-18 वरां कोणें केलो रे दाबोरी? हांवेनूच केला. अटलजी जेन्ना हांगा आयिल्ले गोंयांत तांच्या फाटीक लागून 18 वरां करून घेतलो. पयलीं दाबोळी वॉज ओन्ली 4 hours and 4 hours. त्या वेळार सगळे न्हिदलेले. आय गॉट इट 18 hours. आय गॉट द टर्मिनल कन्स्ट्रक्टेड. वी गॉट द सँक्शन. मागीर ऑर्डर काँग्रेसच्या काळान जाल्या. पण देव आसता, देवान बरोबर इनॉग्रेशनाक म्हाका हाडलो. त्यामुळे मोपा आयज दाबोळीचें जें जालां पळय तें सगळें म्हज्या काळान जाल्लें आसा, म्हज्या हातांच्यान जाल्लें आसा. दाबोळीक आतां ग्रेड सेपरेटर सुद्दां आमीच करता. त्यामुळे दाबोळी विल बी देर एब्सोल्युटली. अँड मोपा इज द नीड. अँड मोपा इज अ नीड ऑफ फ्युचर. बिकॉज तुम्ही जर तूं 500 मिलियनाच्या पलतडी वचत जाल्यार दाबोळी इज इनएडिक्वेट. नॉर्थाचे जर घेतले तुमकां दिसता की श्रीपाद भाऊ जर आतां जिखून आयले, ही विल बी अ पार्ट ऑफ द युनियन कॅबिनेट? पयलीं म्हणजे जिखून आयले हो प्रश्न हांव एक्सेप्ट करपाक तयार ना. इट इज जिखून आयले गॅरंटेड 101% फुल स्टॉप करता विथ ह्यूज मार्जिन. व्हॉट इज द मार्जिन? ना हांव मार्जिन अमावंट सांगचो ना, नंबर सांगचो ना. पण तुका नंबर सांगणार तुका जाय जाल्यार तुम्ही नंबर सांगणार ना गोंयकारा तकली डावट येतलो. ना 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 तुका जाय जाल्यार हांव कित्याक सांगिना, कारण मागीर स्पेक्युलेशन खूब करता. हां. पण तुका जाय जाल्यार हांव 12 तारखेक सील करून दिता बरें. आंकडो. 12 तारखेक. इलेक्शन जातकूच काळान उघड आनी तातूंत भितर 5% पेक्षा फरक आसत जाल्यार म्हाका सांग. पण हांव एक गजाल सांगता, रवीचो कॅम्पेन जो आसा पळय तो कोलॅप्स जाला. म्हापशा पडची सभा तो गेलो ना. ताणें फोन करून थंय विचारलें यो, ताका उत्तर मेळ्ळें की 150 लोक आसा, खुर्च्यो 200 घाल्ल्यो त्यो सुद्दां खाली आसा. तो भायल्या भायर कुस मारली. मागीर पणजे कितें कॅम्पेन आहा, आयज खंयच्या तरी पेपराचेर हांव पळयतालो पणजेन कसलीच गडबड ना. ऑब्वियसली ओन्ली वन पार्टी इज कॅम्पेनिंग. सो म्हणल्यार श्रीपाद भाऊ जिखले कशें? विल बी अ पार्ट ऑफ युनियन कॅबिनेट? ऑब्वियसली ही विल बी अ पार्ट ऑफ युनियन. यू आर व्हेरी मेकिंग व्हेरी क्लियर. ओके. दुसरो MOI सारको इश्यू तुमकां नॉर्थाक माल पडटलो? MOI इश्यू सॉल्व करता आसतना आमी अनेक लोकां कडेन कन्सल्ट केल्ले. त्यामुळे जो विशय थोडोसो कॉम्प्रोमायज जो कितें केल्लो आसा पळय तो लोकांक कन्सल्ट करून तांकां कॉन्फिडन्सान घेवन केला. त्यामुळे म्हाका ताजेर व्हडलेशें हें दिसना. माल पडचो ना? एब्सोल्युटली इट्स नो इश्यू इन द इलेक्शन. नो, इट्स नॉट एन इश्यू इन द इलेक्शन. एब्सोल्युटली पॉलिटिकल विशयूय न्हय. शिक्षण हांव पॉलिटिकल मळाचेर हाडपाक तयार ना. त्यामुळे बट यू आर MOIचो फायदोय घेवपाचो प्रयत्न हांवें खंयच करूं ना. सो मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन तुम्ही म्हणतात की इलेक्शनाचो पॉलिटिकल इश्यू न्हय, इश्यूच न्ही. पॉलिटिकल विशय न्हय तो. ताजे उपरांत म्हाका दिसता लास्ट वीक कांय नॅशनल न्यूजपेपरांनी रिपोर्ट हाडलो की यू आर द नेक्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. नाव दॅट वॉज अ व्हेरी सामको असो ग्लेरिंग रिपोर्ट तो, बिकॉज गोंयकार म्हणून आमच्या सगळ्यांत अती म्हत्वाचो रिपोर्ट तो. नाही एक गजाल आसा की प्रधानमंत्री कॅबिनेट सिलेक्ट करता. खंयच्या तरी वर्तमानपत्राचो एडिटर किंवा रिपोर्टर करिना. बट वर्तमानपत्राचो रिपोर्टर आपण बसून काय छापलें नासतलें न्ही. ताणें जें कितें दिलां आसतलें तें ताणें आपलो बेस्ट अवेलेबल अंदाज ना. दॅट रिपोर्ट क्लेम दॅट द इन्फॉर्मेशन केम फ्रॉम टॉप RSS अँड BJP लिडर्स. म्हजे कडेन तरी कोण उलोवना. म्हाका इंट्रस्ट ना. इंट्रस्ट ना? एब्सोल्युटली देशाचो गृहमंत्री जावपाची इंट्रस्ट ना? एब्सोल्युटली ना. इल्लोय ना. फाल्यां आपयल्यारय वचचें ना. मातूय ना म्हणून सांगलेलें. गोंयांकच रावपाचें. गोंयांत इलेक्ट केला मुख्यमंत्री म्हणून जाल्यार हांव थंय वचून बेळे धुमशेन कित्याक काडूं. सेंट्रलाक कितें जर तूं गरज आसत खंयच्या गोश्टीची जाल्यार मागीर तांकां तितलें कॉन्ट्रिब्यूट करप हें तुका चीफ मिनिस्टर रावनूय करपाक येता. ताजे खातीर तुमी म्हणटात की मंत्रीच मंत्री जावपाची युनियन कॅबिनेटाक वचपाची गरज ना. एब्सोल्युटली यू आर मेकिंग दिस कॅटेगोरिकली क्लियर दॅट मनोहर पर्रीकर विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ नरेंद्र मोदी कॅबिनेट. हांवें तुका क्लियर सांगलें म्हाका मातूय इंट्रस्ट ना. कशें न्ही तुमकां इंट्रस्ट ना ही एक गजाल, पूण फाल्यां जर आपयलें जाल्यार तुका सांगलें न्हय म्हाका कोणें आपत ना. जेन्ना पळय काही गजाली जाता तेन्ना ताजेर कितें तें विचार करपाचें आसता. आयज करून अर्थ कांयच ना. पण म्हत्वाची गजाल सांगता म्हाका कोणें सांगून ना, इंडिकेशनूय दिवं ना. म्हाकाय दिसना स्वताक म्हाका आपयतलें अशें. आनी हांव तुका इतली गॅरंटी दिता की हांव इंट्रस्टेड ना. इंट्रस्टेड ना. यू आर देर ऑन दी सामके फ्रंट पेज ऑफ दी मॅनिफेस्टो, नॅशनल मॅनिफेस्टो. तो मुख्यमंत्री असल्यामुळे सगळ्या मुख्यमंत्र्यांचे फोटो आहा. ते सगळे मुख्यमंत्री आणि लिडर ऑफ ऑपोजिशन आनी लिडर ऑफ ऑपोजिशन राज्यसभा आनी लोकसभा तांचे आसा फोटो. सो दॅट इज अ पार्ट ऑफ इट. आनी हांव मान्य करता की
गोयच्या पॉलिटिकल सेटअपान वचून पर्यंत मे बी आय हॅव अ better position at a central level than any other chief minister of Goa. That may be true. तुमचं कॅनव्हास एक्सपांड झाला, नॅशनली एक्सपांड झाला. यू आर नॉट जस्ट अ गोवा लीडर नाव. नाही, पण त्यात खूप जणांचे असतात. अनेक स्टेटीचे चीफ मिनिस्टर या दुसऱ्या स्टेटीने कॅम्पेन करतात. तुम्ही अरुण जेटली खातीर कॅम्पेन करपाक गेल्ले. डेफिनेटली, कारण ताज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन there is a section which we wanted to listen to me, maybe a small section of 500 people, but CA, chartered accountant, advocates, अशा लोकांक म्हाका आयकपाची इच्छा आशिल्ली. हांव गेलो हांवें सांगलें. प्लस ताज्या हातूनय थोडे कॅथलीक पॉप्युलेशन आसा, सो देर इज ऑल्सो अ रिजन वेर आय. लास्ट 2 प्रश्न. पयले म्हळ्यार यू टर्नाचो आरोप जाता. हे यू टर्न कितली मतां यू करतले? पयली एक गजाल सांगता, हे यू टर्न काँग्रेस आनी एनसीपीन आपल्या इमेजिनेशनान तयार केल्ले यू टर्न. देर इज नो यू. यू आर सेइंग देर इज नो यू. म्हजे बांदिलकी लोकां बरोबर मॅनिफेस्टोच्या बाबतींत म्हाका एकूय मॅनिफेस्टोच्या विशयाचेर हांवें यू टर्न घेतला हें दाखय. हांव तुका त्या क्षणाक मान्य करता, आय एम सॉरी म्हणून. एकूय हातून ना. काड आनी बारीक म्हाजो मॅनिफेस्टो वाच, जाय जाल्यार हांव कॉपी धाडटा. ते उलयतात पळय, त्यो काही गोश्टी जेन्ना करता नॉर्मल, तातूंत भितर जर तूं फाल्यां लक्षात आयलें की ही गोश्ट करी जाल्यार नुकसान जातलें, जाल्यार नो हार्म इन एक्सेप्टिंग दॅट ओके दीस इशू हॅज टू बी हँडल्ड डिफरंटली, बट दॅट इज नॉट मॅनिफेस्टो इशू. इफ आय टेक अ यू टर्न ऑन पॉलिसी मॅटर, यू टेल मी. कळ्ळें का? पण यू म्हणजे चेंज इन डायरेक्शन ऑन नॉर्मल इश्यूज इज अ पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, डिपेंडिंग ऑन द हाऊ द सिनारियो कम्स. दॅट इज बीइंग रिअलिस्टिक. It is not only realistic, it is also right. It's a very pragmatic approach. Prudent Yeah. to shift if required in order to achieve the goal. If you achieve the goal by it, you shift. And sometime, once in a while, एखादो मनीस मिस्टेक करूंक शकता. मिस्टेक जायनासतना मनीस आहा. समजा तुवें मिस्टेक केली आनी तुवें टायमार एक्सेप्ट केली मिस्टेक, वॉट इज द रॉंग इन दॅट? म्हाका लास्ट सांगात. नॉर्थाची लीड म्हणटा तुम्ही म्हाका सांगला की 12 तारखेक पाकिटां घालून दिता म्हणून सांगता म्हणून बरोवन. सावथाची कितली? नॉर्थ आणि साऊथ मिळून आम्ही साधारणपणे 4,20,000 ते 4,60,000च्या मध्ये असतले टोटल वोटिंग. लीड सांगनात. लीड ही दुसऱ्यांच्या मतांचेर आसतली. म्हणजे कशा, म्हाका जर तूं नॉर्थान 2 लाख क्रॉस करता, सावथान 2 लाखाच्या आसपास आसतलो मिनिमम. दीस इज द लोएस्ट लिमिट. नॉर्थान म्हाका तूं विचारशी कम्फर्टेबल तुजें प्रेडिक्शन कितें 230, नॉर्थ सावथान 210. दीस आर माय प्रेडिक्शन्स ऑफ द वोट इन अवर फेवर. दुसऱ्या लोकांक कितले पडटा, कोणाक 1,20,000 पडले जाल्यार लीड त्या प्रमाणे आसतली. 1,40,000 लीड जरी सांगला तरी वन थिंग बाय दीस स्टॅटिस्टिक्स दॅट यू आर मेकिंग क्लियर इज द कम्फर्टेबल मार्जिन एंड अ विनिंग मार्जिन. एब्सोल्युटली. चीफ मिनिस्टर गोंयान कोणाकूच 2 लाख केन्ना क्रॉस जावना. आमचें टार्गेटूच 2 लाख क्रॉस करपाचें आहा आनी आमी करता. इलेक्शनाची इतली आता भितर इंटरव्यूला चीफ मिनिस्टर इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू यू. थँक्यू.